बागीवन जुवांवचे पयली चिटीवेलें वाचप. प्रितीशानो, देवान पयलो आमचो मोग केलो देखून आमी मोग करुया. हांव देवाचो मोग करतां अशें कोण म्हणत जाल्यार, पूण आपल्या भावाचो द्वेस करीत जाल्यार तो मनीस फोटकिरो. आपणाक दिश्टी पडटा त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिश्टी पडना त्या देवाचो मोग तो कसो करतलो? खरें, आमी ताचे कडची आज्ञा घेतल्या ती ही: जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करचो. जो कोण जेजू अभिक्षीत म्हूण सोत मानता तो देवाचो पूत. आनी जो कोण बापाचो मोग करता तो ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता. देवाच्या भुरग्यांचो आमी मोग करता म्हूण हे खुणा वरवीं कळून आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग करता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळूंक, आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय. कित्याक जाका देवान जल्म दिला ताणें संवसाराचेर जोयत व्हेला. संवसाराचेर आमी जोयत व्हेला तें हें आमचो भावार्थ. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो सबाब जातलो: तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. म्हणया, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीट करून दितलो. सबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. जुलूम आनी जबरदस्ती सोंसतल्यांक तो सोडयतलो. तांचो जीव ताच्या दोळ्या मुखार भोव मोलादीक. थांबो नासतना ताचे खातीर मागणें सोडयतलीं. दिसभर ताचेर आशिर्वाद मागतलीं. सबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. सदांकाळ ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगूं. पृथ्वीची सगळीं कुळां ताका लागून आपोण सदोव म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. सबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. उतर. सर्वेस्पराक जोय जोय. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयत्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक जोय. लूका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गालिलेक परत गेलो आनी ताची किर्ती आख्या प्रांतांत गाजली. तो त्याच्या देवस्थानांनी शिकोवन दितालो आनी सगळीं ताची व्हडवीक सांगतालीं. जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जालो. आपले सोये प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलोलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परत नदर दिवंक, जुलुमाक सांपडलोल्याक सोडूंक आनी सर्वेस्पराची कुरपेचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कळून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या सोमेस्तांची दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें ताका
सांगूंक सुरू केलें. तुमी आतांच आयकलां हें शास्त्र लिखीत आयज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकूंक अजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलमाक सांपडलेल्यांक सोडोवंक आनी सर्वेस्पराचे कुडपेचे वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. नियाळ कादार. आयच्या वाचपांत लुकाच्या शुभ वर्तमानाचो संक्षेप आमकां मेळटा. जेजू नाजरेताक ल्हान बोट जालोलो. थंय तो परत येता. ताचे संवय प्रमाणे तो देव मंदिरांत वेतालो. जेजूचेर सर्वेस्पराचो आत्मो आसलो. तो जावन आसलो बासायलोलो सोडवणदार. तोच सर्वेस्पराचे मजतीचे बरोस कुळीत करतालो आसलो. हेंच आयचे शुभ वर्तमानांत आमी आयकतांव आनी सर्वेस्पराचे मजतीचे वरोस कुळीत करूंक ताणें म्हाका धाडलो. जेजूचे आख्खें भौशीक जिवीत जावन आसलें सर्वेस्पराचे मजतीचे वरोस. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक नदर दिवंक. जेजूचे शीस काळजान मनांत गरीब जावन आसलेत. असल्यांक घेवन जेजून बापायचे मोगाची कोनवाळाय सगल्यांक परगट केली. पातकाच्या बारान चेपलोल्यांक, पिडेंत कोश्टतल्यांक जेजून सोडयलीं. आमचे पवित्र स्नाना वरवीं होच सर्वेस्पराचो आत्मो आमकां मेळ्ळा. आमचे थिरावणे संस्कारा वरवीं आमी थीर गोठाय जाल्यांव. जेजूचे जिवीत आमचे करून सर्वेस्पराचे मजतीचे वरोस कुळीत करूंक आमकां आदार मागुया. मागणें. आमचे दिसपट्ट्या जिवितांत तुकाच आमी गोवाय दिवंक. आमचे सी तूं राव जेजू.